प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 11वी चीट 27 आनी 28 वड. फकत 2 वडी आयज आसा. आनी आयज कितें घडटा, जेजू एक शिकोण दिता एका जाग्यार. आनी जेन्ना जेजू थंयचो शिकोण दिता आनी उलयता तेन्ना थंयसर आसतना एक बायल येता आनी व्हडल्या ताल्यान ताका म्हणटा, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें ती हड्ड्यां भागी. पुतून म्हणटा, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें हड्डें भागी. पूण जेजू त्या बायलेक कितें जबाब दिता, हें खरें, तरी पूण देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळतात ती अदीक भागी. भाव भयणीनो, जेन्ना ही बायल जेजूक म्हणटा, ती कितें म्हणटा, ती कोणाक मान दिता? ती जेजूच्या मायन दिता, मोरयेक मान दिता आनी म्हणटा, जी बायल, जी मायन तुका व्हडलो केला, जी मायन तुका आपल्या कुसव्यान 9 म्हयने दवरला आनी तुका जल्म दिला आनी तुका वयर काडला, ती खरेंच भागी. पूण जेजूचो जबाब आयज बरे भाशेन आयकात. तो म्हणटा, देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळतात ती अदीक भागी. भाव भयणीनो, आमच्या मनान आयज थोडे आमी पवित्र आत्म्यांक हें विचार करुया, पवित्र आत्म्याचो आदार घेवया. जेन्ना जेजू हो जबाब दिता, तो म्हणटा, देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळतात ती अदीक भागी. म्हणजे कितें? जो लोक फकत देवाचें उतर आयकता आनी पाळटा आनी सांबाळटा आनी कोत्ता दिसपट्ट्या जिवितान, ती खरेंच भागी. आमी फकत खूब मागणें केलें, खूब देवस्पणां केलीं, आमी भागी जायनात. आमी बातीस घेतला म्हणून आमी भागी जायनात. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकतात, पयलें आयकोंक जाय देवाचें उतर, तेजे उपरांत तें सांबाळटात आपल्या काळजान आनी दिसपट्ट्या जिवितान आपल्या उतरा वरवीं, कोन्या वरवीं, चिंतना वरवीं तें कोत्तात, तीच खरेंच सुभागी. आनी भाव भयणीनो, आमी सदांच आमी सजमता की आमी खूब मागणें केलें, खूब देवस्पण केलें, आमी केलां म्हणून देव आमचेर एकदम खोशी म्हणून. पूण जेन्ना आयज आमी देवाचो, जेजूचो जबाब ह्या बायलेक आमी आयकता, तो म्हणटा, खरेंच जो देवाचें उतर आयकता आनी सांबाळटा, तें कोत्ता, तो खरोच सुभागी. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें देवाचें उतर आयकता, आमी सदांच देवाचें उतर आयकता. आमी जेन्ना मिसाक वता, देवाचें उतर आमी आयकता. पयलें वाचप, ताजे उपरांत साम आसता, ताजे वयल्यान देवाचें शिवर्तमान आमी आयकता. पूण खरेंच आमी तें उतर जें आयकता, फकत त्याच वक्तार आयकता, खरेंच जें आयकलां तें आमच्या काळजान धरून सांबाळून तें आमी दिसपट्ट्या जिवितान कोत्ता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, एकूच आमच्या मनान धरुया, देवाचें उतर जावन आसा देवाची पदवी, देवाचें उतर जावन आसा देवाचें नांव, देवाचें उतर जावन आसा देवाची खोशी, देवाचें उतर जावन आसा देवाचें सगळें बरेंपण. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर कोत्ता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान, आमचे खूब लोक आमची आड येतलो, खूब आमच्या मनान आमकां त्रास जातले. कित्याक आमी केन्नाय जें आमी शिकलां पयलीं आमच्या मनान आमकां कितें शिकयलां, त्या उपरांत आमकां हें जें आयकता आमी देवाचें उतर, तेन्ना आमकां खरेंच आमच्या मनान खूब त्रास जातले. आमचे लोक आमचे आड येतलो. पूण जेन्ना आमी जेजूक सांगता, जेजू, तुजें उतर हांव आयकतलों, तुजें उतर हांव सांबाळटलों, तुजें उतर हांव कोत्तलों, तुजें उतर हांव म्हाका दुसऱ्यांक सांगतलों. आनी जी जोयत तुवें म्हाका दिल्या ह्या संवसारान, जी जोयत दिल्या म्हज्या सगळ्या जिवितान, ह्या उतरा वरवीं,
ही जोयत हांव सगल्यांक सांगूंक पावतलो. भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगता आनी आमी खरें तें उतर पाळटा, खरेंच आमचें जिवीत जोयतीवण जाता. कित्याक जोयतीवण आमकां जेजून घोडलां खुर्सार. आनी जेन्ना आमी तें देवाचें उतर कोत्ता सांबाळून आमच्या काळजान, खरेंच आमी दुसऱ्यांक पावोवंक पावता. ना तर आमी फकत बिश्टेंच आमचीं उतरां सुट्टेलीं, आमी फकत मागणें कोत्तेले भावट धरून नासतना, पूण देवाचें उतर धरून आमच्या काळजान तें मागणें करून तें दिसपट्ट्या जिवितान पाडून खरेंच आमी देवाची खोशी कोत्तेले आनी खरेंच आमी अदीक भागी जातले. आयज जेन्ना ह्या शेवट मानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, हेंच आमी फुडें करपाक फुडें सरोया आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान देवाचें उतर आमच्या मनान आमच्या काळजान सांबाळून तें करून पावुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.